सो आता तुमचे कशें कितें आसतलें सध्या आतां सुरू केला ड्युटी कॅम्पेनिंग बीन जावं तुम्ही कॉन्टेस्ट बीन खंय करपाचें सध्या डिक्लेअर केला तुमच्यानी इंडिपेंडंट बसतले आता डिसायड जाल्ले आसा ऑलमोस्ट कन्फर्म जाल्ले आहा पण फुडें पळोवया. आतां समज खंयची पार्टी तुमकां ऑफर बीन केली जाल्यार तुमी पार्टीक हें करतले. सध्या तितलो इंट्रस्ट ना पार्टी भितर. कित्याक खातीर म्हणजे आमचे कार्यकर्ते आहा पळय ते सगळे इंडिपेंडंटूच म्हणटा. गोवा फॉवर्डान तुमकां अप्रोच करूं ना विजय एप्रोच खुबशे जाण जाल्ले आहा हांव तेजेर उलयना पूण सध्या तरी आमची मानसिकता आनी आमच्या कार्यकर्त्यांची मानसिकता जी आहा तेंचे इंडिपेंडंटूच वचचें. म्हाका कार्यकर्तो आनी वोटर हो श्रेश्ठ, म्हाका बाकीचें कांयच लागना. सो हांव कार्यकर्ते सांगता खरो, तो म्हजो स्टँड आसतलो. सो तुमी आतां डिसायड केला की इंडिपेंडंटली वयतले पूण कॉन्स्टिट्युएन्सी थिवीन बसतले. आनी आल्दोनान आमी लायक मायंडेड बरो कोण विचारांचो आहा ताका आमी सपोर्ट करचे. जे लास्ट टायम जशें तुमची मिसेस तुम्ही हजबंड वायफ हे केल्ले ती पुन्हा 2027 जातली. ना पूण आल्दोनान आमी सपोर्ट करतले बरो कोण कॅन्डिडेट. मिनिस्टर तुमकां दिसना की काम करूं हांव मिनिस्टर गेला आमकां जागोवचो पडलो. आतां मातसो दिसता, व्हिडियोंचेर दिसता, कळ्ळें, रिलांचेर दिसता. आमकां जागोवचो पडलो. आमी फाटले वर्सभर ताका जागयता. स्लो जागो जाला. डेव्हलपमेंट ना का थिवीन डेव्हलपमेंट नात रे. ती बेश्टे नाल फोडले म्हणून डेव्हलपमेंट म्हणटा ताका. प्रत्यक्षान दिसपाक जाय न्हू, स्ट्रक्चर दिसपाक जाय. नाल फोडलो म्हणून सगळें जालें तर तें जागोवचो पडलो म्हटल्यार लोक हारयतले आनी आमच्या वांगडा आहा ते हारोवपाक तयारीन आहात पूण तेज्या वांगडा आहा पळय ते आनीक फोर्सान आहात तेका पूण निवडून येयल्यार तुमी इंडिपेंडंट रावतले काय कोणाचे वाटेन घातले. निवडून येयल्यार पळय लोक जे मत मारता पळय ते आपले काम जावचें म्हणून मत मारता. कसलेंय काम आसूं, सरकार दरबारी आसतलें, कसलेंय डेव्हलपमेंट आसतलें, मतदारसंघाची उदरगत. सो जो कोण सरकार फ्रेम करतलो पळय ताका तेंको दिवन रावप, लोकांची कामां करून घेवप. निवडून येवन उलटो रावप हांव मूर्ख म्हणटलो मार कोणी म्हाका. किरण आनी तो RGP एक्टीव आहा ते मनोज परब लास्ट टायम कॉन्टेस्ट केला तो कितें आता सध्या कितें आरजीपी सध्या अस्तित्व कितें आहा थंय. म्हाका कांय खबर ना, हांव RGPचेर कांय कॉमेंट करिना. तेंचे तो इंटरनल इशू कितें आहा तो तेंचे सॉर्ट आउट ना पण तुमकां डॅमेज करू शकता तूं फाल्यां तेंचे कार्यकर्ते आहा न्हू थंयसर. सध्या कितें जाणा तेजेर नो कॉमेंट म्हणून कळ्ळें. कितें आहा ते म्हाज्या वांगडा येतात मरे थोडे जाल्यार तुमी आनी ते कित्याक बेश्टे मीठ घालतात कितें. आडीचे सपोर्टर तुमच्या वांगडा आसा. थोडे येवपाक लागले. सो चल बरें. वाह, पुताच्या येवपाच्या खोशयेन आयज रांदची कूड सामकी परमळीत जाल्या. हो घेयात पंचामृता गोडान तयार केल्ल्या गोडशाचो स्वाद घेयात. हे तुज्या हातीन कितें आसा? पंचामृता मीठ. आता येतकूच रोकडोच म्हणटलो न्हय म्हजी भजी खंय आसा. आयलो म्हजो रिजवान. तुजे आवडीचे पुरी आनी शोले आनी ही तुजी भजी आनी म्हजे कडल्यान ही तुका बिर्याणी. हे तुजे आवडीचे गोडशे. चवीचो खंयचोच धर्म नासता. पंचामृत भारताची वळख. घराघरांनी पंचामृत.